33% अर्थसंकल्प खासा करून फक्त बायलां खातीर आसा। फाटल्या 3 वर्सां सावन आपूण बायलां केंद्रीत अर्थसंकल्प सादर करता, तशेंच जेंडर बजेटाचेर वेगळे पुस्तक काडटा। खंय खंय बायलां खातीर 33% अर्थसंकल्प खर्च केला ते स्पश्ट करतात। ह्या अर्थसंकल्पात दर एकल्या खातीर कितें ना कितें आसा ताचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सकाळी आयोजीत केल्ल्या गोंय अर्थसंकल्प 2026 समीक्षा आनी संभावना ह्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय तरतुदी आनी वेगवेगळ्या येवजण्यांविशीं म्हायती दिली। आम्ही बजेट तयार करता असताना देर इज एन स्लाइटली जेका आम्ही म्हणटा की युद्धाचे ढग हे आमच्या सायडीन आमकां दिसपाक लागिल्ले म्हणून ताची ग्रोथ कमी दाखयल्ली असली। आणि हे सगळं सांगता असताना 2-3 गजाली ह्या बजेटाचेर एक सांगता। एक विच इज एन जेंडर बजेट। जेंडर बजेट म्हणजे कोणूच कदाचित कोण तरी महिला या बजेटाचेर उलोवपाक असली असत जाल्यार ती खूप बऱ्या पद्धतीन उलयतली असली। जेंडर बजेट विच इज अगेन 33% ऑफ द बजेट स्पेशली फॉर द वुमन। एंड हे जेंडर बजेट म्हणजे गेली कंटिन्युअसली 3 years आय एम सेपरेटली द जेंडर बजेट आणि हेजो बूक काडटा हांव। ते बी न्ही म्हणजे आमी बजेटाचे बूक दिता असताना जेंडर बजेटाचो बुकूय दिता आणि खंय खंय महिलांच्या खातीर आमी 33% बजेट स्पेंड केला। इट इज फ्रॉम द स्कॉलरशिप, एग्रीकल्चर टू RDA डिपार्टमेंट, वुमन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या खातीर कितलो पर्सेंट दिला हे ह्या जेंडर बजेटांतल्यान एक्सप्लेन करता। आणि विच इज एप्रिसिएटेड बाय युनायटेड नेशन्स ऑफ द इंडिया विंग एट ऑल इंडिया लेवलाचेर युनायटेड नेशन्स हांच्यांनी एप्रिसिएट केला। नो अदर स्टेट्स गिव्स दिस जेंडर बजेट। That is why the United Nations in Women India Wing तांच्यांनी हेका एप्रिसिएट केले। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ द बजेट म्हाका सांगपाक प्राऊड फील जाता की पुराय देशात आम्ही 2 नंबराचेर आसा कंटिन्युअसली। म्हणजे आमचे इतके फायनान्शियल मॅनेजमेंट स्टेटीचे इतके बरे आसा। 2019 -2% आशिल्ले, नाव वी हॅव रीच्ड म्हणटा तशें इट इज एन 7% ग्रोथ ही जी आमी ती दाखयली पळय न्ही। द सेम थिंग ओडिसा इज द फर्स्ट विच इज अ कंटिन्युअसली म्हणजे ही आत्ताचो जरी मुख्यमंत्री नवीन ते असलो असत जाल्यार फॉर लास्ट 15 years ज्या मुख्यमंत्र्यान काम केला विच इज अ व्हेरी सिनियर। आणि ताकाच लागून म्हणजे ओडिसाचो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हो 1 नंबराचेर आहा पुराय देशात। आणि दुसऱ्या नंबराचेर जर कोण असत जाल्यार गोंय राज्य आसा। दुसरी गजाल या बजेटांतल्यान म्हाका कितें मेळटलें तर या बजेटांतल्यान प्रत्येका खातीर कितें ना कितें तरी आसा, ते फक्त आपल्याक घेवपाक कळपाक जाय। म्हणून म्हटलें या बजेटात प्रत्येका खातीर कितें ना कितें तरी घेयसारकें आसा, ताचो फायदो सगळ्या जाणांनी घेवचो। नक्कीच म्हणजे आयचो कार्यक्रम खूप सुंदर रित्या म्हणजे रवींद्र भवन आनी चेंबर ऑफ कॉमर्स हांच्यांनी मेळून ऑर्गनायज केला। हांव दोनूय ऑर्गनायझेशनांक खूप खूप अभिनंदन करता। आणि परतूय बी इन द कॅपिटल सिटीन पणजेन हो कार्यक्रम पब्लिका खातीर अजुनूय बी ऑर्गनायज जावपाक जाय।